मुद्दामूच सांगू सोदता की तो जागो जो आसा इज इन प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन सिन्स 2007. 2007च्यान एक्विजिशन चालू आसा. एक्विजिशन जाता एक मल्टी कम्युनिटी बॅरियल ग्राउंड म्हणून सरकार हो जमीन जी आसा ती एक्वायर करता. एक्वायर करता प्रत्येक धर्मा खातीर एक खंय तरी तांकां एक फेसिलिटी गावची म्हणून सरकार लोकांक आनी आमच्या प्रत्येक कम्युनिटीक मदत करपा खातीर फुडें सरलेलें आसा. This initiative was started by my late father, Francis D'Souza, ex-Deputy Chief Minister of Goa, since 2007. After his demise, आमी ती फायल घेतली आनी ती फॉलोअप करपाक लागली. 2019च्यान आमी ही फायल फॉलोअप करता. आयज म्हटल्यार फाटले 1.5-2 वर्सां पयलीं हें काम पूर्ण जावपाक तेकलेलें. And government had deposited money in the PDA to be paid to Komnidhat for this property. Now म्हाका कळपाक आयलें की 2 वर्सां पयलीं ना 1-1.5 वर्सां पयलीं थंय घरां बांदपाक लागलीं म्हणून. त्या वेळार आमी मुद्दम सांगलेलें आसा की थंय बांदी नाका घरां, कारण थंय म्हाका खबर आसा कितें जावपाचें आसा. सरकार ती जमीन एक्वायर करपाची आसा. थंय कंपाउंड वॉल येतले. This entire property would get divided amongst various communities and there will be a burial ground that will be in that area. I had warned those people. सगळ्यांक सांगलेलें आसा थंय बांदी नाका म्हणून. हांवें 2-3 मेसेजूय धाडलेले आसा बाबा थंय बांदी नाका, ते कितें येवपाचें आसा. ह्या लोकांनी म्हाका दिसना कोणाक तरी विचारून म्हाका कोणें कांय विचारूंक ना बांदचे पयलीं. तेंच्यांनी बांदून घेतली घरां. They have built on their own risk. They have built in so-called Komnidhat land, which is also government land, without any permission. म्हाका दिसना तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा. ते क्लेम करता कोणाक तरी पयशे दिला. तुमची जबाबदारी जावन आसा की तुमी जमीन घेवचे पयलीं तुमी चॅक करूंक जाय कोणाची जमीन अशी बेश्टी गावता खंय. ते कितेंय आसूं कितेंय म्हणून निमाणें खंय तरी एक कायदो आसा, एक प्रोसिजर आसता. प्रोसिजर प्रमाणे जमीन घेवचें पडटा. आनी जमीन घेतल्या उपरांत प्रोसिजरा प्रमाणे घर बांदचें पडटा. घर पूर्ण जाल्या उपरांत तुका कंप्लिशन घेवचें पडटा. तेजे नंतर तुमकां लायट गावतली, इलेक्ट्रिसिटी गावतली, एंड देन यू कॅन स्टे इन दॅट हावस. दीस इज अ क्लियर प्रोसेस बाय द गव्हर्मेंट. आनी आमी सदांच असल्या घरा खातीर आमी सपोर्ट करता. बट खंय तरी ह्या लोकांनी आमकां सुद्दां कोणाक सांगूंक ना बांदता म्हणून. तेंच्यांनी बांदीत रावलें. थंय कन्स्ट्रक्शन जर पळोवपाक गेल्यार तुका 1-1.5 वर्साचे वयर कन्स्ट्रक्शन थंय दिसचें. ते कॅमेराचेर कितेंय सांग 5 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं, कारण आमी थंय वयता. फूल म्हापसा म्हाका खबर आसा. म्हाका खबर आसा कोण खंय रावता आनी कोण कितें करता. आनी ती घरां सगळीं नवीन आसा. कायद्या प्रमाणे जें जावंक जाय तें कायद्या प्रमाणे जालेलें आसा. म्हाका मेळपाक येत आसता, पूण खंय तरी ते आर विथ होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन एज टू कोणाक पयशे दिला म्हणटा. कोणाक दिला हांवें विचारल्यार म्हाका सांगपाक तयार. कोणाची नांवां घेतात. म्हाका दिसना ते लोक जे नांवां घेतात तेंचे कडेन तसली कॅपेसिटी आसा अशें म्हाका दिसना. That is my opinion. Now, they roughly, you have found out like exactly from where they are, those people who have come to stay there? थोडे लोक आयिल्ले म्हजे कडेन, दे डोंट इवन स्पीक आमची भाशा सुद्दां ती उलयता. सो हांव म्हणटा की थोडी आसा, थोडे जाण आसा की लोकल गोंयकारूय आसा तितून, थोडे भायले आसा. बट खंयचे आसूं ते लोक निमाणें कितें आसा, इफ दे आर चिटेड. आमी त्या लोकां मदीं रावंक जाय ते लोकां वांगडा रावंक. आनी जर तांकां म्हजो हेल्प जाय जाल्यार हांव तांकां हेल्प करपाक तयार आसा. आनी म्हाजे कडेन आयिल्ले तेन्ना हांवें तांकांय सांगलेलें आय विल हेल्प यू गेट युअर मनी बॅक, बट आय कॅनॉट हेल्प यू सेव युअर हावस. अशें हांवें तांकां गॅरंटी दिलेलें. म्हाका दिसना कोण अशें गॅरंटी दिवंक शकता. पूण आमी सांगलेलें आसा तुमकां कितें मदत जाय जाल्यार हांव प्रयत्न करूंक शकता तुमचे पयशे रिटर्न दिवपाक. पूण घर सांबाळपा खातीर सरकाराचे जमनीन, कोमनीदाताचे जमनीन, भलत्याचे जमनीन घरां बांदतली इलिगल, आनी ते सांबाळपा खातीर हांव स्टेप्स घेवंक शकता. सो सध्या घरा जर डॅमोलिश जाल्लेले, तुमी आतां म्हटलें की तेंचे पयशे जे आसा ते तेंचे मेरेन तुमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. सो करतले तुमी हे फुडलें? ऑफकोर्स आय एम रेडी. सी निमाणें कितें आसूं, वोटर आसूं नासूं, म्हापशा भितर कोणाचे तरी इनजस्टीस जाल्लेलें आसा, खंय तरी चिटींग जाल्लेलें आसा. आमची जबाबदारी जावन आसा. हांव पुलीस PIक आपयता, बसयता आनी सांगता हिंका पळय म्हणून कितें तरी. बट इन्फॉर्मेशन सारकी येवंक जाय, कंप्लेन सारकी येवंक जाय. सो तुमी तांचे पयशे तांकां मेळपाक हेल्प? हांवें फाटले 3 म्हयने हांव हेंच सांगीत आसा. पयशे हांव प्रयत्न करता दिवपा खातीर. कोणें दिले, कोणाक तुमी कोणें घेतले ते तरी सांगात.
वाऱ्यार सांगलें म्हणून अमक्यान पयशे घेतले अमक्यान पयशे दिले म्हणून तशें जायना. दे हॅव टू डू इट इन द रायट प्रोसेस. लेट देम फाय विल हेल्प देम फायल अ कंप्लेन इन द पुलीस स्टेशन. आय विल वर्क विथ देम. हांव तयार आसा करपा खातीर तांकां मदत. पूण तेंच्यांनी पयलीं क्लियर आसूंक जाय की कोणाक दिला ते पयशे. ते 4-5 नांवां घेता, मदीं भलत्याचेच नांवां घेता, मागीर म्हणटा तो कोण सादो मनीस, मागीर म्हणटा अमक्याचो मनीस, मागीर म्हणटा तो कोणूच न्हू मनीस म्हणून. खंय तरी यू हॅव टू बी क्लियर. इदर यू आर गिवींग मनी टू अ पर्सन हू तुका एक विश्वास आसा तो ही इज द रायट अथॉरिटी म्हणून तूं पयशे दिता न्हू. तशेंच मागीर तुमी परत म्हणटा की तो कोण तो आमकां खबर ना. तूं कोणाकूय पयशे दितले दॅट इज युअर मिस्टेक. चोरी कशी जाली न्हू. यू गिव युअर पर्सन टू समवन, गिव युअर मनी टू समवन हू इज नॉट गोइंग टू whether they have the capacity or not to provide the land, that they should have checked first. Background check करी नासतना तुम्ही घेतले कशे जमीन. गरीब आसूं म्हाका वायट दिसता ते गरीब लोकांक अशें जालेलें आसा. पण गरीब लोकांकूय रायट सेम रायट आसा विचार करपा खातीर. पेपर चॅक करचे पडटा. तुमकां कळना म्हणून दॅट इज नॉट द एक्सक्यूज. एडवोकेट आसता, थोडे एडवोकेट फ्री करता काम. आमी करता फ्री कामां. जायते लोक येता बाबा ही प्रॉपर्टी घेवंक सोदता म्हणून. हांव चॅक करून सांगता बाबा प्रॉपर्टी सारकी आहा की ना. मागीरूच पयशे घालप म्हणून. आनी म्हापशान 3,000-4,000 रेट खंय. म्हाका हांव म्हाज्या जमीन इतलो आसलेलो इतले लोक येवन घेवपाचे ते इतले. पूण आय एम नॉट अबाउट द लॉ. वी आर लॉ मेकर्स. आमी कायदो करता. आमी कायद्या वयर ना. कायदो कोर्टांतसून जे निर्णय येता त्या प्रमाणे आमकां वयचें पडटा. आनी जमीन जी आसा ती लोकां खातीरूच आमी एक्वायर करता. अशें ना की आमकां एक पर्सनल बेनिफिटा खातीर नाल्यार आनी कोणाक फायद्या खातीर आमी जागो घेता. सरकार जमीन घेवपाचो आसा आनी सरकाराचो पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. निमणे वखदार पावलेले आसा. म्हाका दिसता हितून कोणें तरी एडवांटेज घेतलेली आसा. आनी एडवांटेज जर कोणें घेतला जाल्यार त्या लोकांनी त्या पद्दतीन तांकां तेंचेर एक्शन घेवचें. तांकां फूल रायट आसा करपाक. पूण सर आयज आमी पळयता टोटल 37 घरां ज्या डेमोलिश करपाक काडिल्लीं आसा तांकां वॉटर कनेक्शन, लायट कनेक्शन जर समज ती इलिगल आसा सर कशें मेळटा तें? म्हाकाय खबर ना कशें गावलेलें आसा. आय एम क्वायट सरप्रायज्ड that how they have got the light and how they have got the water connection. I have also asked the Mapsa Municipal Council to give me all the data of last 2 वर्सां भितर कुचेले भागांत कितले कनेक्शनां दिल्यात. सो खंय तरी नगरपालिका इनवॉल्ड इन दीस म्हणटात. म्हाका दिसना. कित्याक कोण ना कोण तरी कोणाची तरी नांवां येवंक जाय. ती नांवां येता की सादे लोकांचे कोणाचे नांवां येता. सो म्हाकाय खबर ना ते कोण त्या लोकां कडेन तसली कॅपेसिटी आसा अशें जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक जे प्रमाणे ते लोक आवाज करता तेंच्यांनी सारकी कंप्लेन ड्राफ्ट करूंक जाय. एक एडवोकेटाक घेवन करूंक जाय. बेश्टे पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी बोवाळ केलो म्हण तें एक्शन जायना. एक खंय तरी दिसता म्हाका एक अफवा तयार करपा खातीर हो बोवाळ चल्लेलो आसा. पण आमी फर्म आसा. वी आर विथ द लॉ. आमी लोकां बरे आसा. जे लोक सदांच कायद्यान आसता इतले लोक परमिशन घेवन सगळे बांदीत आसता. खंय ना खंय तांकां आयज एक निर्णय गावता कसो अशें म्हाका दिसता.